बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भयणीनो आनी भावानो, हे सकाळच्या वेळार आमी ह्या देव मंदिरांत एकठांय जाल्या. देवाचें उतर आयकूंक, आमचे कान देवाक दिवंक आनी देव कितें सांगता तें आयकून आमच्या जिवितांत तें जियोंक. तर ह्या मिसांत नितळ काळजान नितळ मनान वांटो घेवंक थोड्योश्यो घडयो ओगीच रावन आमचें उणेपण, आमच्यो असक्तायो आमच्या मनांत हाडून ती मानून घेवंक आनी तांचे पासत देवाचें बोगसणें मागुया. आनी दूख धरून म्हणुया, हांव पातकी स्वर्ग पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. भोव व्हडत्या आनी मोहिमेवंत देवा, तुजे मुखार खालती जावं आमी हें प्रार्थन कोत्ता. आमचे सोडवणीची परब लागीं पावत येता, तर पास्कांचो गूट व्हडे भोक्तीन आनी सुफळायेन समोरोवंक आमचीं काळजां तयार कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. जेरमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, हांवें अशी आज्ञा केल्ली, म्हज्या उतराक पाळो दियात आनी हांव तुमचो देव जातलो आनी तुमी म्हजी पोरसां. हांवें तुमकां वाट दाखयल्या ती नीट दवरात आनी तुमकां सूख मेळटलें. पूण ताणें म्हजें आयकूंक ना, म्हज्या उतराक चीत दिवंक ना. आपल्याच वायट कालसाची बुद्धी पोरमणे ती चोल्ली. आपलें तोंड म्हाका दाखोवंक ना, म्हाका ताणें पाट केली. तुमचे पुर्वज इजिप्तांतले भायर सरले त्या दिसांतावन ते आज पर्यंत दिसान दीस पुरो जाले म्हणून आसतना हांवें तुमचेशी
सगळ्या म्हज्या सेवका प्रवाद्यांक धाडल्यात, पूण ताणें म्हजें आयकूंक ना, म्हज्या उतराक चीत दिवंक ना. आपली मान ताण केली आनी आपल्या पुर्वजां परस ती पाश्ट जाली. हें सगळें सांग तांकां, पूण तुका ती चीट दिवची नात. तांकां उलो मारशी जाल्यार तुका जाप दिवची नात. देखून तांकां अशें सांग, ही पोरसां सर्वेस्परां आपल्या देवाच्या उतराक चीत दिना आनी ताची शिटकावणी मानून घेना. विस्वाशीपण म्हणल्यार नाच. हें उतर लेगून तांच्या तोंडांतले सोरून गेलें. देवाचे उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब, तुमची काळजां दारून करूं नाकात. सगळीं म्हणुया, तुमची काळजां दारून करूं नाकात. सर्वेस्परा मुखार येयात, ताका दिनवासुया. तो तीर कोडप आमचो तारूक ताका वाकाणुया. जबाब, तुमची काळजां दारून करूं नाकात. सोरपोट पडया ताचे मुखार आमचो एकलोच देव तो. आमी सगळीं ताची पोरसां सोरवाक वेल्ल्यो शेल्यो. जबाब, तुमची काळजां दारून करूं नाकात. मेरीबाक आनी अरोण्यांत मासाक केल्ले तशें तुमची काळजां फातरां बोरी दारून करूं नाकात. जबाब, तुमची काळजां दारून करूं नाकात. तुमच्या पुर्वजांनी तेन्ना म्हज्यो कोन्यो देखल्यो, तोरी गोरवी मनान सगळीं म्हजेर कोलपून गेलीं. जबाब, तुमची काळजां दारून करूं नाकात. उद्गार. आतां तोरी म्हणटा सर्वेस्पर, सगळ्या काळजांत तावन म्हजीशी परतून येयात, कित्याक हांव सगळोच बोळो आनी काकलुतसार. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू एक देंवचार काडटालो आनी तो मोनो आसलो, पूण देंवचार काडिना फुडें तो मोनो उलोवंक लागलो आनी सगळो लोक अजाप जालो. तरी आसतना त्या लोकांतल्या कांय जाणांनी म्हटलें, बेलजाबूल देंवचाराच्या प्रधाना उदेशी तो देंवचार काडटा. हेर कोण ताची परिक्षा करूंक स्वर्गावेली एक खुणा ताचे कडेन मागताले. तांची चिंतना ओळखून ताणें अशें तांकां म्हणलें, दर एक राज दोशी जावन आपणाचेरूच झूज करीत जाल्यार तें पाड जातलें आनी घोरार घर मोडून पडटलें. म्हणटूच सैतानूय दोशी जावन आपणाचेरूच झूज करीत जाल्यार ताचें राज कशें उबें दवरतलें. तर बेलजाबुलेचे पोदवेन हांव देंवचार काडटां अशें तुमी म्हणटात. हांव बेलजाबुलाचे पोदवेन देंवचार काडटां जाल्यार तुमचे सीस कोणाचे पोदवेन काडटात तर? म्हणटूच तेंच तुमी तुमची नीत करतले. पूण हांव देवाचे पोदवेन देंवचार काडटां जाल्यार देवाचें राज तुमचे तांय खरेंच पावलेशें जालें. कोण एक बोलिश्ट मनीस हात्यारां घेवन आपलें रावणें राखीत जाल्यार ताचे कडेन आसा तितल्याकूय कांयच भिरांत ना. पूण ताच्याकूय बोलिश्ट दुसरो एकलो येवन ताका हारोयत तेन्ना जे हात्यारांचेर तो पातयेतालो ती सगळीं काण घेवन तो ताचो माल वांटतलो. म्हजे भागाक ना तो म्हजेर आड आसा आनी म्हजे बरोबर पुंजायना तो शिंपडायता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.
वाखाणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या भयणीनो आनी बाबांनो, रशियेन युक्रेनाचेर आक्रमण केल्यार आयज 1 म्हयनो बोत्ता आनी युनायटेड नेशन्स हे अंतरराष्ट्रीय संघा प्रमाणे ह्या झुजांत सुमार 13,000 वयर लोक आनी सैनीक मेल्यात. सुमार 30 लाख 3 मिलियन लोक, युक्रेनचो लोक आपलो देश सोडून दुसऱ्या देशांत ताणें आसरो घेतला. हें सगळें कित्याक लागून घडटा काय? पुतीन हो रशियेचो राष्ट्रपती, ताणें तो आपल्या वाद्याचो जाला. युनायटेड नेशन्स वो दुसरे देश ताका हें झूज बंद करूंक सांगतात, पूण तो ताणें आपलें काळीज दारूण केलां. फ्रांसीस पाप साहेबान पुर्यान ताचे लागीं मागलें हें झूज सोंपोवंक, पूण ताणें आपले कान बंद केल्यात. प्रितीच्या भयणीनो आनी भावांनो, आयच्या वाचपांनी आमकां असलेंच कितें आयकूंक मेळटा. आयच्या पयल्या वाचपांत आपली वेंचून काडलेली पोरजां आपल्याच वाद्याची जाल्या हें देव जेरेमियास प्रवाद्याक सांगता. पूण तांणी म्हजें आयकूंक ना, म्हज्या उतराक कान दिवंक ना. आपल्याच येवजणे प्रमाणे ती चल्लीं, आपल्याच वाद्याची जावन आपल्या खोट्या वडोवण्याची वाट तांणी धरली. प्रितीच्या भयणीनो आनी भावांनो, देवान आपले पोरजे लागीं जायत्या प्रवाद्या वरवीं उलोवंक प्रयत्न केले, पूण तांणी तांच्या उतराक आपलो कान दिवंक ना. तांणी आपली मान ताण केली. ही पोरजां देवाचें उतर पाळिना आनी ताची शिटकावणी मानून घेना. ती आपल्याच वाद्याची जाल्या हें देव जेरेमियास प्रवाद्याक सांगता. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू भोंवती एकठांय जाल्लो कांय लोक आपल्याच वाद्याची जाल्लीं हें आमी आयकलां. त्या लोकांनी जेजूक विजमितां कोत्ता तें पळयल्लो, तरी आसतना बेल्झबूल देंवचाराच्या प्रधाना उद्देशी देंवचार काडटा अशें लोकांतल्या कांय जाणांनी जेजूक म्हणलें. आनी ताची परिक्षा करूंक ते ताचे लागीं आनी एक विजमीत करूंक मागतात. जेजून निकतोच एका मोन्याक ताचे वेलो देंवचार ताणें काडलोलो आनी ताका बरो केल्लो. पूण ह्या लोकांक आनी एक विजमीत पळोवंक तांकां जाय. तांची काळजां देवाचें आयकूंक आनी ताची खोशी करूंक तयार नासलीं. ती आपल्याच वाद्याची जाल्लीं. तांणी ती आपलीच वाट धरूंक सोदतात. कित्याक म्हूण हो लोक
जेजून केल्लें बरेपण सोयतानाच्या आदारान ताणें केलें अशें म्हणटात. हातूंत आमकां स्पश्ट कळून येता की लोकांक देवाचें आयकूंक तांकां नाका, ताची खुशी करूंक तांकां नाका, ताका आयकूंक तांची काळजां तयार नात. आपल्याच वाद्याची ती जाल्यांत. जेजू कितें सांगता वो कितें कोत्ता तें पळोवंक तांकां पडून वचूंक ना. प्रितीच्या भयणीनो आनी भावांनो, ह्या दोर ब्रेस्ताराक आमी ह्या दोंगरार येता कित्याक पाद रागनेल हो आमचो भाव, तो आमकां एक नमुणो आनी ताचें जिवीत वाचल्यार आमकां थावें जाता की पाद रागनेल देवाचें उतर आयकूंक आनी सदांच देवाची खोशी आपल्या जिवितांत करूंक तो तयार आसलो. आपल्या वडिलाचें सांगणें तो उक्त्या मनान मानून घेतालो. तो जावन आसा आमकां सगळ्यांक एक देख आनी प्रेरणा. प्रितीच्या भयणीनो आनी भावांनो, आमी आमच्या असोकतायेंत पातोक आदात्ता, पूण जेन्ना आमी आमचें पातोक मानून घेता तेन्ना देव आमकां बक्षिता. कित्याक आमचो देव दयाळ, आमचो देव काकलुतसार. पूण जेन्ना आमी आपल्याच वाद्याची जातात तेन्ना आमी देवाक नाकात्तात. देवाच्या उतराक पाळो दिवंक आनी ताची खोशी करूंक आमी तयार आसना. तर ह्या प्राचीत काळांत आमी चलतना आमी आमची नदर आमच्याच जिविताचेर घालुया. प्राचीत काळाच्या मोदें आमी आसा तर आमकां जायते सोयेक मेळटात. जावं रेतीर करूंक, बरें कुमसार करूंक, आनी हें करून आमी आमच्याच जिविताचेर नदर घालुया आनी विचारुया आमकांच, देवाच्या उतराक हांव कान दितां काय, वो आपल्याच वाद्याचो हांव जालां काय.
म्हज्या भयणीनो आनी भावानो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या नांवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. कोणवाळ्या बापा, तुज्या भुरग्यांची काळजां सगळ्या खोटेपणांतली नितळ कर आनी अशें तांची दानां तुका मानो. खरें सूख तूं तांकां बासायताय देखून फोटकिऱ्या दादोसपणाक ती लोबदानाशी कर. हे आमी मागतांव आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताई, जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्याग उपास करून तुका दिनवासूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचें पातकी सोयम आमी दोमावन दवरतल्याव. अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत वतल्याव. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्याव आनी आमकांच उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्याव. हे पोरी आमचे सोडवणेचे परबेक तूं आमकां तयार कोत्ताय देखून सगळ्या तुज्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायतांव. Surgale so serbonia, tuja svoj povar. Od sorgi tuka svoj zoj, od sorgi tuka svoj zoj, sorve spora činavi, je tata zoj. Sorgi duka zoj zoj, sorgi duka zoj zoj. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कॉस्ट मरण सोंसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडलें. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडलें. तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
소녀 예수 아미 호도가다 아니 해것을 내비에도 니들 뻔히 두 vui 버버리소 아미 두지 너로 울고다 बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत जेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोलीत मुखामोल पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती आनी तिचो पती भाग्योन झुजे भाग्योन दोरदुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सगाताक तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान दवरून ताणेंच शिकयलोलें मागणें बावार्थान म्हणुया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमची एण्याक आमी बोरवाशान अंतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र शोभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक माये मोगान शांती दियात देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यात ती सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली
आशा 달가보자 아쉬움두가 시복으로가 나도 야샤 달가보자 어둠어서 득단해다 예예 지수 예어디어보자 어둠어서 득단해다 예예 지수 예어디어보자 지복 모셔 묵당락다 예예 지수 지복 모셔 지복 모셔 묵당락다 예예 지수 지복 모셔 솔깃제고 옷 못썼다 예예 지수 솔깃제고 옷 못썼다 예예 지수 어디어보자 솔깃욕을 자꾸라가 예예 지수 어디어보자 솔깃욕을 자꾸라가 예예 지수 어디어보자 지어나 위에 눈은 스모가 예예 지수 지어나 보자 지어나 위에 눈은 스모가 예예 지수 지어나 보자 네녀 위에 주소라다 예예 지수 네녀 보자 네녀 위에 주소라다 예예 지수 네녀 보자 प्रार्थुया प्रितीवंता बापा दिव्य जिवीत दिता त्या जेवणान तूं आमकां पोसताय ताचे गोठायेन आमकां पातकांतली उबारून तुजे कुरपेन मोयपासान सांबाळ आनी गुटाच्या रुपान आमी घेतांव तें तुजें दिव्य जिवीत आमचे नवे जिणेचे दिसपट्टे चालींत दिश्टी पडूं दी म्हूण मागतां क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. बसूया. मोगाल बाबा मिनू व्हडा बवरतान हे पवित्र जाग्यार आमी आयल्या. मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेतलो, देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ केलो.
जेजूक आमच्या काळजांनी आमी शिवलो. तुमच्या काळजा मनान घेवन आयिल्ली मागणी मानिवोत आज्ञा वरवीं देवान तुमकां फावो करची हीच आमची मागणी आनी आवडे. आमी कोरेजमाच्या काळान आसा आनी कोरेजमाचो काळ सुफोड करूंक इगोज मात आमकां जायते उपाय दितात. तांतलो एक उपाय म्हणजे बरें कुमसार करूंक. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार आमचे यादनीक तुमचे सेवेक कुमसाराच्या कोपेलान आसतले. दुसरो एक उपाय आमकां इगोज मात फावो करता म्हणटा तो थोडो भोव वेळ मागण्यांत सरूंक ओ रेतीर करूंक. कोणूय रेतीर करूंक सोदता जाल्यार आमच्या रेतीराच्या घरांत म्हणजे मोदल्या घरांत रेतीर आसतले हे भाशेन. इंग्लीश भाशेन रेतीर 31 मार्चाची सांजची 4 वाजता सुरू जातलो, सोंपतलो 3 एप्रिलाचे सांजची 5 वाजता. हो रेतीर कांडाक करतले विन्सेंटायन फादर्स. कोंकणी भाशेन रेतीर जातलो 9 एप्रिलाचे सांजची 4 वाजता, सोंपतलो 10 एप्रिलाची सांजची 5 वाजता. पवित्र सातोड्यांत रेतीर आसतलो, सुरू जातलो 14 एप्रिलाचे सकाळची 10 वाजता, सोंपतलो 17 एप्रिलाची सकाळची 8 वाजता. कोणूय ह्या रेतीरांत भाग घेवंक सोदता जाल्यार ह्या रेतीराच्या घरांत तुमच्यांनी नांवां दिवंक येता. मोगाळ भाव म्हयनो कुडीत करूंक लायला. होली क्रॉस हायस्कूल बास्तोरा बार्देस गोवा ह्या इस्कॉलान जायते शिक्षणाच्या मळार आपलो आदार दिला. हें इस्कॉल बांदल्यार 4 वर्सां जालीं. घोडी ही इमारत बिगडत गेल्या. जायतो वावर ताणें केला आनी अर्दो वावर तांचो उरला. वाक्को वावर करतल्यान जाल्यार तांकां 5.5 करोडांची गरज आसा. पयले सुवातेर हो वावर आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया. जो वावराक ताणें हात घातला तो वावर तांचो बरे भाशेन शांती पावंक. बराबरच ह्या इस्कॉलाच्यो मादरी तशेंच तांचो स्टाफ आमचे मदेगोत येयल्लो आसा. आपल्यो सोडती घेवन कोणूय सोडती काडूंक सोदता जाल्यार डोनेशन कुपनाचें मोल 200 रुपया. तांच्या एका बुकान 5 सोडत्यो आसा. आख्खो बूक तूं घेवंक सोदताय जाल्यार 1000 रुपया. आमकां घडटात ते भाशेन तांकां आमचो आदार आमी दिवया. मानिवोंत आग्नेल ओचोऱ्याचो सागर आमच्या आकांताच्या त्रासाच्या वेळार जेन्ना आमी ताका भावार्थान उलो मारता तो आमकां पावता. एंटनी सांताक्रुजान आमकां अशें कळीत करूंक लायता. म्हजी आवयक कोवीड जावन चड सिरियस आसली. हांवें मानिवोंत आग्नेलाक फुडें घालून मागोत आसलो. दोतोरान ती वाचतली म्हूण आमकां गॅरंटी दिवंक ना. गेले ब्रेस्तारा दीस हांव पिलार येवन देवाक दिनवासलो आनी हांवें आंगवणी केल्ली. म्हजी आवय बरी जायत जाल्यार हांव भीक मागून मानिवोंत आग्नेलाक हो म्हजो आदार दितलो आनी भिकी कितें हांव एकठांय करतां तें मानिवोंत आग्नेलाच्या प्रोसेसाक भेटयतलो. ही म्हजी आंगवण गेल्या ब्रेस्ताराक हांवें देवाक भेटयली. मानिवोंत आग्नेलाक दिनवासता आनी बेगीन सांताचो मान फावो जावंक मागता. हो आमच्या बाबाचो भावार्थ ताच्या आकांताच्या वेळार जेन्ना ताची आवय दुयेंत आसली. आमच्याय काळजा मनांनी जायत्यो गरजो जायते आवडे घेवन हे पवित्र जाग्यार आमी आयल्या. भावार्थान उबी रावन ह्या नोवेनाच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. उपकार मेळूंक मागणी. सर पदवेदार देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा, आमचे सर्वणी खातीर तुजी मांडावड दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर तूं विचून काडलेल्या सेवकां उद्देशी उचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानिवोंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानिवोंत आग्नेलाच्या भाग्योन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या प्रमाण काळजांतान मागता. तशेंच आतां मानिवोंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनबरी जिवितान भागीदार चलून दाखोवंक उपकार. तुजी गरज भावार्थान फुडें घाल. एक कुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मानिवोंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणे.
उगणीत काकुतीच्या देवा अगणित काकुदशा देवा सोरपोट पडून सोरपोट पडून तुझ्या पांयां सोशी तुझ्या पांय सोडशी आमी मागतां आमी मागता व्हडा विस्वासान व्हडा विस्वासान तुजी कुशी तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणान आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार उपकारता जाल्यार मान्यवंत आज्ञेलाक मानवत आंगनेला सांताचो मान समान फावो कर फावोकोर आमचे पवित्र सुबेचे आमचे पवित्र सुबेची इगोर्जेचे इगोर्जेचे उगोड परगोट नेवदेश उगोड परगोट नेवदेश मागतां मागता आमच्या सुम्या आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची नावी जेजू क्रिस्ताची नावी आमेन आमेन मोगाल बाबा मेनू जायतीं जाणां आमी पिडयेंत कश्टवता जायतीं आमची बाबा भयणां जी पिडयेंत आसात तीं घडये ह्या जाग्यार नात तांकांय आमच्या मनांत आनी मागण्यांत घेवन हे पिडीवंताच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. सर्वेस्परा आमच्या दोयाल आनी काकलुतसार बापा, आमच्यो असक्तायो सोंसूंक आनी आमच्यो दुखी भोवंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय. तुजे लागीं आमी खालतेपणी मागता हे आमच्या भावा भयणांचेर भलेपणाचो करीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची गोठाय, ओतम्याचें तीरपण, दुखी कोतीनी सोंसणिकाय, भलायकेची पूर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती, करमोग आनी भलेपण भरपूर आसूं. तांच्या कश्टां दुखांत तुजेर बोवाळ दवरूं आनी तुका येवन भोवूं. हे परी भावा भयणाच्या एकवटान सदांकाळ जिवं आनी संतोशान तुका वाखाणू. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. So